आमी आमचें ध्यान मन हांगसर लावया. हांव बापासून उपजवलां आनी संवसारांत आयलां. मागीर आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. बापान ताका कित्याक धाडलेलो? कित्याक आमी बापाचे खुशे प्रमाणे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारीन आसलेल्या. ताणें आमकां स्वतंत्र केल्ली गिन्यान मन आमकां दिलेलें आसा. पूण आमी हें गिन्यान मन आमचे पासत वावुरता आनी आमकां जाय पळय तशें बापाची येवजण आमी नियाळटा आनी ती बापाक मानता म्हणून अशे भशेन बापा पासत आमी कार्य करता. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर जाणा तुमी ताचें परिवर्तन जाल्या उपरांत तो एकदम दुसऱ्यांची सेवा करीत आसलो. मागच्या आदीं विचारच्या आदीं ताच्या मनांत आसलें रोखडेंच तो कोत्तालो. ते इतले थोटाकले, इतलो खालती जालो, इतलो तो नम्रपणी सगळ्यांची सेवा करतलो. न्हयच आपल्या वांगड्यांची, कोणाचीय जावं, कोणूय जावं. कित्याक ताका तो हें जाणा आसलेलो की जेजू सगळ्या मदें आसा. जेजूनच आमकां सांगलेलें एकल्या ल्हानाची पर्यंत तूं परामर्श करशी तुवें म्हजोच केलो जाता म्हणून ताणें सांगलेलें. हाका लागून तो कोत्तालो. एक पाटीन तो इतलो वावर कोत्तालो आनी सगळोच म्हणून दिसभर सकाळीं तान सांगे थांबो नासतना, जय नासतना, खाय नासतना, पिये नासतना सगळोच वावुरतालो. सीक पडलो, मोत्तालो. तेन्ना तो बरो जालो. अशक्त आसलेलो बोलोन्या म्हणटा पळय ती. तिजोतान मागीर तो रोमांक आयलो आनी तो एकदम खुशाल जालो. कित्याक आतां ताचो ओत्मीक गुरू सांतिनास ताचे बरोबर आसलेलो आनी ताका खूब अणभव आसलेलो. आतां ताका कळून आयलें तो कितलो म्हत्वाचो पळय तो, कितलें ताचें जिवीत जेजूच्या एकवटान तो जियेतालो पळय. आतां ताका समजोंक लागलें. आनी तो थंयसर आसतना ताणें खूब शिकवण घेतली. पूण एक म्हत्वाची इनासान ताका सांगलें, पळय फ्रांसीस, तूं हें सगळें जेजू पासत कोत्ताय न्हय. असो वेळ येतलो की तूं बेजार जातलें. कित्याक हे तुजे शक्तीन तूं कोत्ताय. कित्याक ही कृपा देवान दिलेली आसा तुका, ही गोठाय दिलेली आसा. पूण तुवें तें मातशें बदलूंक जाय. आतां तूं न्हय, जेजू जो तुजें सवें आसा तें तो सगळें कोत्ता. सगळें बरेंपण ताचें सून उपजोवंक जाय, आमचें सून न्हय. हें ताका पयलें कळोंक नासलेलें. पूण हांवें ते दीस तुमकां सांगलें दुर्बीण कशे भशेन आमी फोकसींग कोत्ता ते भाशेन ताणें आतां आपलें जिवीत जेजूचेर थिरावन फोकसींग करून आतां तो समजलो जेजून म्हजें सवें सगळें करूंक जाय. तेन्ना आमी जेजू सारकी निस्वार्थी जातल्या. कित्याक जेजू आमचे सवें जियेता आनी हाका लागून आमी खरी क्रिस्तांव जावंक शकता. हें समजल्या उपरांत तो मागीर सगळें जें करूंक लागलो तें तो न्हय, जेजू ताचें सवें करूंक लागलो. आनी गोंयांत आयल्या उपरांत एकदम तातूंत पट्टू जाल्लो तो. एक वर्सभर ताणें हे भाशेन वावरून ती चाल आतां ताचें सवें घडोवन आयलेली. आतां हांवें तुका कित्याक सांगता, पळय जेजू आयलेलो हेंच करपाक. एकल्या मनशाक ताणें हे भाशेन जिंकलो, कृपा ताका दिली. पूण ताणें हे कृपेन भरोवन जेजूक सहकार केलो आनी जेजू सारको तो जियेलो. आनी हाका लागून आयज पर्यंत तो हांगसर आसा. आनी ताची दोबाजीक दाखोवन आमी पळयता. लोक हजारांनी येता. पूण जांकां हें कळटलें भावार्थान तेन्ना आमचें जिवीत न्हय पूण जेजूचें जिवीत आमी उदीक जियेतल्या. आनी हें करूंक ताका धाडलेलो. हांव बापासून उपजवलां आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. हें ताणें घडोवन हाडलेलें आसा. जशे भाशेन जेजू आपलें जिवीत सादतालो ते भाशेन आमी ताका एकवटोन ताचे भाशेन जियेतल्या. कित्याक जेजू जावन आसा देवाचो पूत आनी आमी ताचे सवें देवाचीं भुरगीं पोत्तून घडोवन येता. नाजाल्यार तें आदीं स्वतंत्रपण दिलेलें पळय तें आमी वापरूंक नको आसलेलें. आतां जेजून जावन आसा आमची वाट. कित्याक तो आमकां सत कितें पळय तें कळयता
पवित्र आत्म्याच्या आसण्यात आनी हे परी आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावन आमी जियेता होच कार्य करूंक आयिल्लो कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजवला म्हूण तुमी विस्वास दवरला हांव बापासून उपजवला आनी संवसारांत आनी आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वता ताका लागून बाप आतां हांव तुमचें सवें आसा म्हणून तो तुमकां सगळें तुमचें आयकतलो कित्याक तुमी म्हाका एकवटून रावतात हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी आतां थोडो वेळ मागण्यांत सारया सगळीं जाणां हात शेवटेन धरया दोळे बंद करुया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता सदांच येता तो आमकां केन्ना सोडिना कित्याक ताचे विरेत आमच्यान जिवीत जिवंक जायना तोच जावन आसा हें जिवीत आनी तो आमचे कुडींत मनांत येवन आमची मनां उजवाडायता आनी मन आमचें ताचें थिरायलें म्हणटोच आमी ताचे कडून सगळें शिकता आनी तोच आमचे सवें देखोता तर आमी सायबीण माय भाशेन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें म्हणून जियेता साकरा आमी हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूचें सवें सारूंक जाय आमेन.